31 ऑक्टोबराक खंय मुख्यमंत्र्याच्या घराक कॅबिनेट बसका जातली म्हणून माहिती मेळ्ळ्या. मात स्पष्टतेची उणीव. काय मंत्री म्हणतात कॅबिनेट बसकेविशीं माहिती ना. काय जाण म्हणतात कॅबिनेट आसा पूण अजून अजेंडा मेळिल्लो ना. इतले मजगतीं काँग्रेसीन आक्रमक भुमिका घेतल्या. मुख्यमंत्री खंय हावज अरेस्ट. मुख्यमंत्र्याच्या सयांचेरय काँग्रेसीक दुबाव. There's a coterie in the government administration, the administrative coterie. Okay, there's one IAS officer, and then there are political coterie. So they don't allow anybody to come close to them, even their family members. So that's खातीर म्हणला आमी ताका नजर कैद केल्लो आसा. आमी फेब्रुवारी साकून ज्या दिसा साकून गोंयचो मुख्यमंत्री बरो ना जालो ताका लिलावदीक व्हेलो तेजे नंतर जी दोन मेजर डिसिजन आसा ती सगळी मेजर डिसिजन वेदर इट इज तेगेली सिग्नेचर मारल्या काय तेणें ना वेदर दॅट ओरल हेजेर कितें आसा ओरल इन्स्ट्रक्शन और ओरल अप्रुवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर. आनी हांव आज तुमचे मार्फत जे ऑफिसर्स ही ओरल अप्रुवल आनी जी सिग्नेचर खरे मुख्यमंत्र्याचे नासतना जे डॉक्युमेंट आसा ते अप्रूव करीत जाल्यार तुम्ही कदाचित जेलीन वचपाची शक्यता आसतली. गरज पडल्यार आमी हे सगळे रिव्यू करपाची मागणी कोर्टा कडेन सुद्धा करपाची आमी येवजण सुरू केल्ली आसा. आनी त्या खातीर सगळ्या जे नोकरवर्ग आसात जे सगळे ऑफिसर्स आसात तुम्ही खंयची फायल अप्रूव आमी पयलींय सांगलेलें परत आमी शिटकावणी दितात ती तेजेर चीफ मिनिस्टराची सायन नासली जाल्यार ती तुम्ही अप्रूव केल्यार ताका तुम्ही जबाबदार आसतले. इतले मजगतीं एनसीपी मुख्यमंत्र्याचे हेल्थ बुलेटिन मागता. काँग्रेस पक्षान आता नवीन इश्यू रेज केलेलो आसा तो म्हणजे सीएम मनोहर पर्रीकराच्या सायनीचो गैरवापर जाता म्हणून काही गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स तेजो मनोहर पर्रीकराची सायन मारून काही फायल्स काही प्रोजेक्ट इश्यू केलेले आसा ताचेर काँग्रेसीन त्या गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक शिटकावणी दिल्ली आसा. स्टुडंटां खातीर शेजत्ता खेळटा.